पयलीं म्हळ्यार बायपोल इलेक्शनाक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जाल्लें तो आमचो वार्ड बोमडकोण पंचायती वार्ड नंबर 3 इलेक्शना खातीर रिजो आशिल्लो आनी इलेक्शन आशिल्लें ते इलेक्शनाक म्हजो भाव वार्ड नंबर 3 कॉन्टेस्ट केलें विलेज पंचायती भोवमान. हांव पयलीं स्वदेर आमचे सगळे वार्ड नंबर 3 वोटरांचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा, कारण तेंचो जो मोग आनी प्रेम गेलीं कितलींच वर्सां जालीं आमचे बरोबर आसा. कारण त्या वार्डान म्हज्या फादरान तशेंच हांवें इलेक्शन जायत्या वेळार कॉन्टेस्ट केलें. लोकांनी आमचो डेव्हलपमेंट, लोकांचो प्रेम आनी लोकांचो एटॅचमेंट जो आमचे बरोबर आसा तो रिजल्ट आयज वार्ड नंबर 3 आयज लोकांनी दिल्लो आसा तो कोल आनी प्रचंड बहुमत आनी आयज 306 मत आनी वार्ड नंबर 3 आयज म्हाज्या भावाक निवडून दिल्लो आसा. जो डेव्हलपमेंटाचो विशय पळोवंक गेल्यार आमी त्या बोमडकोण पंचायतीन सरपंच पूण काम पळयलां आनी काम केलांय बीन. खुबसो डेव्हलपमेंट आमी पंचायती माध्यमांतून लेवलाचेर केलेलो आसा. उरलेलो जो डेव्हलपमेंट आसा आमच्यो पंचायत बोडी आसा तेंचे बरोबर रावन बाकीचो डेव्हलप लोकांक विश्वासान घेवन फुडें वचता. पहिले प्रथम आमचो देव मल्लिकार्जून महादेव शास्त्री नागदरकर नारायण पांच नमन करता. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार वार्ड नंबर 3 हांव इलेक्ट जालें 306 मतांनी. त्या वार्डाच्या लोकांचे सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. तिंगा थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुका कोणाचें सहकार्य मेळ्ळें? लोकांनी जाल्यार उमेद म्हाका राव म्हणलेलें ते सगळे तेका लागून हांव रावल्लो. ते विश्वासाचेर हांव तेंचे कामां जीं आहा तीं सगळे तेंचे सगळें सहमतां घेवन सगळे विचार आयकून ती कामां जी फुलफील करपाक तेंचे बरोबर रावतलो. तर तुम्ही इंडिपेंडंट म्हणून हें केलें काय खंयच्या पार्टी पक्षाचेर जावं हें केल्लें तुमी? हांव इंडिपेंडंट आशिल्लो आनी चिन्ह म्हाजें आशिल्लें विमान. खंयच्या पक्षाचो तुका सपोर्ट आसलो काय म्हणटा? पक्षाचो सपोर्टाचो कोणाचो ना. आतां तुजो भाव सरपंच आशिल्लो, तूं सरपंच पदाचो दावेदार आसतलो? ते मागीर विचार करतलो खंय. ओके, थँक्यू. नांव कितें म्हणलें? शाणू बोमकर. जो डेव्हलपमेंट आहा तुजो जो फाटली पंचायतीचो जो उरलेलो तो तूं मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता? तो प्लॅनिंग म्हणजे फुडें व्हरपाक सगळें प्लॅनिंग आसा. आनी तेच वाड्यार म्हाजो फादर तेच वाड्यार निवडून 30-35 वर्सां पंच जालो, सरपंच जालो. तेजे सुनील बोमकर 3-4 टर्म निवडून येयलो आनी तो पंच सरपंच जालो आनी आतां हांव रावल्लो.